Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. नॅशनल हायवे खातीर आमकां 40 मीटर जागो जाय हो रुंद करपाक. आमी पळयलां सेंटर साकून चॅपेलाची जी कंपाउंड वॉल आसा 7 मिटराचेर येता आनी सेंटर साकून त्या सायडी जी आमी जमीन एक्वायर केल्या ती 20 मिटराचेर येता. 27 मिटर आमचे कडेन जागो उरता. आमचे इंजिनियर आसले टॉनी बाबाच्या ऑफिसान MLA आनी ह्या 27 मिटरा भितर हो रोड आमी कन्स्ट्रक्ट करपाचें थारायल्लें आसा आनी ह्या चॅपेलाच्या कंपाउंडाक आमी हात घालचे ना. आनी नॅशनल हायवे कन्स्ट्रक्ट करता आसतना खंयच्याच धार्मीक स्थळांक आमी धार्मीक स्थळाचे कमिटी आसा त्या कमिटीक आमी विश्वासान घेवनूच काम फुडें व्हरता. हें जें डिमार्केशन केल्लें आसा हें 40 मिटरां भितर तेणी केल्लें आसा. तेन्ना सगळे आमी मुख्यमंत्र्या कडेन आमचो MLA टॉनी बाब उलयला दोतोरा कडेन आनी दोतोरान सांगलां जशें जाता लोकांक सांबाळून हें काम करचें. This will be shifted to the western side, म्हणजे वेस्ट सायडीक फुडें ह्या कोपेला कोणी कितें जावचें ना आनी कोपेल इज सेफ, कंपाउंड वॉल इज सेफ. हे आयज आमकां एसोसिएशन दिलेलें आहा. आतां आमी सांगलां कमिटीक तुमी एक लेटर करा आनी लेटर केल्या नंतर नोट घालून हें थ्रू गव्हर्मेंट आमी अप्रुवल घेतले. पूण आतां आमी रोड करता आसतना लेफ्टाक करतले. एक अच्छा और कारगर मैसेज देगी और मुझे उम्मीद है कि इस तरह की और पार्टिसिपेटरी इवेंट्स हम फ्यूचर में भी करेंगे जिससे आपके साथ और जुड़ें और आपकी बातों को समझ सकें. असे कार्यक्रम जर ग्रामपंचायत थ्रू झाले तर त्याचा चांगला उपयोग होईल, फायदा होईल. आणि बीच क्लिनिंगच म्हणजे काय, जर प्लास्टिक आली तर ती प्लास्टिक पाण्यात न राहता पर्यावरणाचा सुद्धा या ठिकाणी समतोल राहतो. जशी आमची सागरी संपत्ती आहे ती सुद्धा सुरक्षित राहायला मदत होते. सगळ्या लोकांना एक विनंती आहे, तसेच व्यावसायिकांना विनंती आहे की त्यांनी बीचवर प्लास्टिक किंवा कचरा न करता त्यांनी कुठेतरी त्याची सोय करावी. हो इंटरनॅशनल जे टुरिस्ट जे आसा ते जनरली प्रिफर फॉर द क्लीन अँड नीट बीच आणि ते आमकां हांगासर करपाक जाय. सो तेचो हो एक मेन उद्देश आसा आनी लोकां कडेन पावोवपाक जाय. सो ताका लागून गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हे ऑर्गनायज केल्लो. हे पर व्हडलें तुफान जालें सगळ्यांक खबर आसा. आनी हे तुफान जालें तेन्ना हे आमगेले ह्या बाटांत 3 गेले, ओऱ्यां 2 मोडले, सकयल एक मोडलो, अशें करून एक 6-7 आमी मोडलेले. आमचें हें जालें तशें रोखडें हांव आमदारा बरोबर गेलो आनी सांगलें की अशें जालो आहा. हांवें तेन्ना फोन उबारलो, येयी फोन मारलो, बाबा हें कितें हांवें आपलें एस्टिमेट आसता कर, मुखावेल काम आपण करता. आनी तेणें खरें हें वचून रोखडें 1 म्हयन्या भितर सगळें रेडी करून दवरलें. पूण मागीर आमकां काम करूं मेळना कित्याक भरपूर पावस जालो आनी आमी मातशें आडकोन उरले. सो आतां सरान त्या सपोर्टाचे आमचो पोल हाडून आतां कॉन्ट्रॅक्टान काम करपाक स्टार्ट केलां. तरी अरावंड 20 पोल्स आमी आतां काम उबी करतले आतां. आनी तरी हांव लोकां कडेन मागता जरी तुमचो खंय पोल मोडला आनी खंय आसा जाल्यार मातशें फुडें येवन मेळपाचें, येवन सांगा सरळ आमच्या जेई सांगून इमिजिएटली सगळें तुमचें टोटल करून क्लियर करून दिता. लोलये हांवें कॉमर्स केला आतां. लोलये कॉमर्स करून हिंगा येयल्या. आतां फाटल्या दिसांनी हिंगा बरें झाड मोड जालें. वयता थिंगा हाम पडले, झाड पडलीं, माड पडले आनी लोकांक मातशे त्रास जाले. पूण एक म्हाज्यान सांगून जाता की जें काम AE, JE आनी सगळे वर्कर्सांनी लायनमॅनांनी रोखडीच लायट रेस्टोर करून दिवन हांव तेजेर त्या पासून चड शाबासकी AE आनी जे सगळे स्टाफाक पयस दिता. वेवर दिवचो तांकां ट्रेड ऑक्युपेशन लायसन्स फिजाचेर आनी सॅनिटेशन चार्जीस जेजो पयलो 45 डेजाचो लॉकडावनान सामके बंद आसले पळय तांकां त्या पिरियडाचो, कारण त्या टायमाक ते बंद जाल्ले. सो 45 डेज वेव करचे तांकां ट्रेड आनी ऑक्युपेशन फीज तशेंच सॅनिटेशन चार्जीसाचे 45 डेजाक. दुसरो सेकंड आसा, सेकंड कशें आसता ते बार, जिम, स्पा, हॉटेल्स एंड अदर एस्टॅब्लिशमेंट जे अप टू 5 सप्टेंबर पासून बंद आसले पळय तांकां त्या पिरियडाचो वेव दिवचो ट्रेडान तशेंच सॅनिटेशन फिजान. तिसरी मागणी आसा की ट्रेड ऑक्युपेशन लायसन्स फीज ज्यो ह्या बजेटान आमी वाडयल्ल्यो पळय त्यो एम्बियन्सान दवरच्यो.
कारण तेंचे फीज वाडल्या कारणान तेंचे धंदे 5-5, 6-6 म्हयने बंद जाले. हेजे फुडें त्या धंद्यान तेंची तितलो ग्रोथ जावचो ना जावं तितलो तांकां बिझनेस जावचो ना. तितून आमच्यो फीज वाडल्या कारणान तांकां ते बर्डन चड वाडटले. तांकां ते एक सपोर्ट मेळपा खातीर त्यो एम्बियन्सान दवरच्यो.